उज्याची ही घडणूक शेनवारा रात्री उसरा 11:30 वरांचेर घडली. उज्याची खबर मेळटकच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली. थळाव्या लोकांच्या मजतीन उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक यश आयले. या उज्यात दुकानातले लॅपटॉप, कॉम्प्युटर मिळून सगळें सामान जळ्ळें. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो आसूं येता असो दुबाव आसा. जवळजवळ एक वर जालें हेका उजो लागलेलो. एक दुर्दैवी घटना कशी घडली. दुकान बंद आशिल्लें आनी भितर शॉर्ट सर्कीट, म्हाका दिसता चड करून डावट शॉर्ट सर्कीट, तितून ते सगळे तेजे जळून गेले. भितर लॅपटॉप आशिल्लो तेजो, कंप्युटर्स आशिल्ले 3, प्लेटींग मशीन 3 कितले तरी आसले तेजे, आनी हे जे प्लेटी, नंबर प्लेटी, ग्राफिक्स, टी शर्टांक सुद्दां तो हे करता, ते सगळे हांगा काम करताले. आनी हो अब्दुल समद जो आसा भुरगो आतांच मातसो वयर येतालो. बिजनस 5 वर्सां जालीं सेटअप करून, आतां सेटअप जाल्लें तेजें, आतां बरें हेजेर येवपाक लागून. आनी आतां अशी दुर्दैवी घटना घडली की तेका बाबा 4.5 ते 5 लाख ताचो नुकसानी जाल्ली आसा. फायर ब्रिगेड पावता मेरेन हांगा जळून सगळें खाक जाल्लें आशिल्लें. भुरग्यांनी बी खूब प्रयत्न केलो हे करपाक, पण हे जे नंबर प्लेटीचे कितें म्हणटा तेका ते रेडियम ते सगळे मेल्ट जाले. तेंचे ते प्लास्टीक बी सगळें आसता तेन्ना हे सगळे जळून गेले, कांयच उरूंक ना. तो गेल्यार सुद्दां जाता वचून फोटो काडून घातला. तरी चिंता आतां आमचे सरकारा कडल्यान कितें तरी मदत मेळची. तर आमी आमदारा कडेन आमी रिक्वेस्ट करतले कितें तरी ताका हेल्प सरकारा कडल्यान मेळूं शकता. एकटा रातचे 11 वरांचेर जालें दिसतालो. हय, 1 वर जालें हेका. एक्चुअली मजिदीन आशिल्ले, आमचे मातशे मजीद धुताले. सो तेजे मागीर हांव घरा वचपाक लागून भायर सरलो हांगा. जाल्यार आमचे हे जे भुरगे हांगा उबे आसले, बेश्टेच उबे आसले. सो तांकां उजो लागलो सारको, घुमर येवंक लागलो, वयल्यान घुमर दिसूंक लागलो. सो ताका लागून हांव येतालो, म्हाका तेंच्यांनी हात दाखयलो, म्हणजे हांगा उजो लागला असो दिसता म्हणून. लागीं वचून पळयता जाल्यार शटराचेर सकयल सगळो तापलेलो सगळें. ते 4 व्हिलर एक दवरलेले आसले, आमकां थंय उदीक मारून सुद्दां मेळना. तरी आमी कितें केलें, हांगा सायडीकूच वॉशिंग सेंटर आसा, थंयच्यान उदीक घेतलें. ती उदीक घेवन वचून कशें तरी भितरल्यान मारलें. सो ओनर जो आशिल्लो ताका फोन केलो, तो फोन उखलिना जालो, न्हिदलेलो मे बी आसलो. मागीर ताणें फोन उखल्लो, येयलो तो, येयसर मातसो लेट जालो. येयल्या उपरांत ताणें शटर बी ओपन करून दिलो आमकां. मागीर आमी थंयच्यान जाता तितलें उदीक गावता तितलें पाणी नळांसून भरून, पायपासून भरून हाडून मारून पालयलो कसो तरी. आनी तेजे एक 5-10 मिनटांचे मागीर फायर ब्रिगेड पावली हांगा. ते पण आमी पालयले, चडसो उजो आमी पालयले. ते मागीर सगळे जाणां जमा जाले हांगा आनी अशें जालें हांगा. कितलो टायम जाल्लो असो तुमी जेन्ना हे पावले? ऑलमोस्ट एक वर जालो आसलो. 1-1.5 वर जालो. 11 उपरांत 11च्या उपरांत ते उजो पयलींच लागलेलो दिसता. तो स्लो तो वाडत गेलो आनी तो कळोंक ना. कळलो तो धुंवर सगळो वयर असो हे जालो. मरे तो भुरगे भियाले ते पळोवन धुंवर खंयच्यान. आमी आसलेले भानी शकता हांगा बसता. सो आमी शेतां बसपाची वाट सो आमी बसलेले आनी एवरीडे मातशें कोण उजो गार्बेज बी जळयता अशें आजून आमी बसलेले. पूण सेकंडली पळोवपाक गेले तेन्ना की भितर स्मोक खूबच वाडलो, एरियेचो वास येवपाक लागलो. इवन दो भितर उजो आनी 4 व्हिलर ती एकदम शेटा कडेन पार्क केल्ली. सो काडपाकूच जागो नासलो. वयल्यान ऑटोमॅटीक प्रोविजन आसलो, कितें करपाचें. मागीर सगळ्यांनी धुकल्ले, गांवचे लोक गेले, आमचे तारीख आसलो, सोफियान बियान सगळे आमचे वांगडा आसले. मागीर तेन्ना राजू पावलो, सगळ्यांनी वेवस्थीत काडले. आनी अशी दुर्दैवी घटना परत जावपाक जायना. सो सगळे गिरीश काळान आपले तेंच्यांनी दखल घेवची की सगळे गाडयो टेकोन लावचे न्ही, स्पेस दवरपाचो. कितें अशी घटना केन्नाय जावंक शकता, कोणाक जावची ना. तेजो एस्टिमेट अरावंड 4 ते 5 लाख रुपया लॉस जाल्लेले आहा. ते तेजे ऑलमोस्ट कवर जावचे. देवा कडेन मागता सगळ्यांचे बरे जावचे. ओके, थँक्यू वेरी मच. सायडीक बी हांगा चड वेळ जर गेल्लो जाल्यार ते सगळे म्हाका दिसता ब्लास्ट जाताले काम करून. आनी सगळ्यांनी आपलो बरोबर इनिशिएटीव घेतला. सगळ्यांनी सगळे गांवचे लोक जमा जाले. इवन थँक्यू टू फायर ब्रिगेड, ते बरोबर टायमार तेंच्यांनी आमचे केले. पुलिसांनी सगळ्यांनी कॉपरेट केले. सगळ्यांनी थँक्यू म्हणटा. तरी पूण आमी 2 गाडयो टर्न आउट केल्ल्यो ऑलरेडी. कित्याक आमकां जेन्ना कळ्ळें की प्रिंटींग आनी जेन्ना नंबर प्लेट्स तेजे आमकां एक हेवी मटेरियल आसतलें, परत हे आसता म्हणजे ताका ऑलरेडी आमी 2 गाडयो टर्न आउट केल्ल्यो. पूण हांगा येयल्या उपरांत ऑलरेडी तेज्या हेल्पान आनी प्लस आमचे हे मारून ते आमी ऑलरेडी फायर एक्सटिंग्विश केल्ले. टोटल लॉस प्रायमरी लॉस आतां हेज पर ओनर स्टेटमेंट तेणी सांगल्या प्रमाणे तेजो कितें एक लॅपटॉप आसलो, परत एक 2-3 कंप्युटर्स आसले आनी तेजे कितें ग्राफीक मशीन कितें जालें. ऑलमोस्ट तेणी म्हाका दिसता 4,50,000 एज पर ओनर स्टेटमेंट ते स्टेटमेंटेन दिल्लो. शॉर्ट सर्कीट
शॉर्ट सर्किट ते आयडेंटिफाय जावंक ना ते इन्व्हेस्टिगेशन आमचे एज पर रिपोर्ट मागीर कोण आहा ते करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.